आपले जी खाती काडल्या ती सीएमूच हेका जबाबदार आसा. अमित शाह जरी आसलो जाल्यार ताका फक्त तो आपूण सांगूंक शकता, पूण जे कितें मेन आसा खाती काडल्या ती सीएमानूच काडला. हेतून खंय तरी नवीन राजकीय घडामोडी जावंक शकता ती तुमकां म्हाका दिसना की गव्हर्मेंटाक कितें त्रास जातले म्हणून. कित्याक तुमी पळयलां आसतलें ह्या दिसांनी की ऑपोजिशनाचे 2 आमदार देंवल्ले आहा. सो तेंचो जो स्ट्रेंथ आहलो इन द हावस अर्लियर 17 then 16 and now it is become 14. सो तरी आसतना अशें अफवा आहा भायर की आनीक 2 जाण आमदार देंवपाचे आहा. म्हाका दिसता खंय तरी पॉलिटिशियन आर टेकिंग द पीपल ऑफ गोवा फॉर ग्रांटेड. हें जावंक जायना एक्चुअली. So when you get elected, you are the representative of the people of the constituency plus Goa. आनी अशें जालें काय लोकांचो विश्वास म्हणटा पळय तो वयता. आमकां लोकांनी जिखोवन दिल्लें आहा काम करपाक आनी सकाळी ते सांज मेरेन आमी तेंचें काम करपाक जाय. आनी जेन्ना सरकार चलता ऑपोजिशन स्ट्रॉंग आसपाक जाय. ऑपोजिशन हॅज टू ब्रिंग द इश्यूज ऑफ द पीपल लोकांचे फुडल्यान तो सगळे इश्यू हाडपाक जाय आनी गव्हर्मेंटान सॉल्व करपाक जाय. दीस इज द जॉब ऑफ द ऑपोजिशन. म्हाका दिसता खंय तरी आयज ऑपोजिशन मातशें वीक जाल्लें ऑर कांय कारणांक लागून ते जे रियल इश्यूज आहा गोंयचे ते घेयना. एज अ रुलींग पार्टी आमी काम करीत आहा अशें म्हणना की हांव सगळेच जाण काम करता. त्या खातीर ऑपोजिशनान आपलो स्ट्रेंथ दाखोवपाक जाय, रुलिंगान आपलो स्ट्रेंथ दाखोवपाक जाय.